पत्रकार कोणी फाटल्यान उलयता हांव पळय देवाचो मनीस आयलो देवाचो अरे म्हटलें फकाणां कित्याक मारता म्हजी म्हाका कांयच म्हाका कांयच हें ना देवाचो मनीस म्हटलें म्हणून म्हाका वायट दिसना वर्तमानपत्रांनी केन्ना केन्ना येता देवाचो मनीस बी अशें म्हणून हातूंत कितें चुकता म्हजें जणू काय 5 वर्सां स्टेबल गव्हर्मेंट दिवन हांवें एक पाप केलें कितें तरी अशें काँग्रेसचे लिडरशिपीक दिसलें जाल्यार हांव नकळो परतें 22 इलेक्शन जालें तेन्नाय तांणी म्हाका चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केलो ना याद आसतलें पळय हय बरोबर तेन्ना सिनियर हांवूच आशिल्लो सगळे गेल्ले न्ही कितले जाण 17 ते 10 सगळे गेल्ले आमी लिमाणे 2 जाण काय 3 जाणूच उरिल्ले 3 जाणूच उरिल्ले थंय कशें हें नाशिल्लें कोण तरी तुमकां ओपोज करतलो असली परिस्थिती नाशिल्ली तेन्नाय तांणी म्हाका लिडर ऑपोजिशन केलो ना आनी ताज्या जागी मुखार जेन्ना इलेक्शन जालें आनी 11 जाण आयले तेन्ना म्हाका तांणी सांगतात की तुका पक्षान ठरयलां की तुका लिडर ऑपोजिशनाच्या वाट्याचें आनी कितें दिवचें दिगंबर कामतीक धुकळून भायर उडयता पळय तशे पद्दतीची वागणूक त्या वेळाचेर जाली म्हाका जर कितें सत्ते खातीर वचपाक जाय आशिल्लें कित्याक म्हज्यान पयलीं वचपाक जातालें म्हाका कोण आडावपाक शकतालो तुम्ही म्हणटात 10 वर्सां कित्याक रावपाक जाय आशिल्ली वचपाकच जाय आशिल्लें वचपाकच जाय म्हज्यान केन्नाय वचपाक म्हाका कितलेशे कॉन्ट्रॅक्ट जाल्ले कितलेशे फिलर्स येताले तुम्ही म्हणटात की जशी खुबश्या राज्यां भितर आमी गजाली पळयल्यात की तशी तुमकांय बी धुकलून सामकें भायर घाले म्हणजे तुका आनी ऑप्शन ना मागीर वचपाकच जाय इट इज एक्चुअली ह्युमिलिएशन न्ही तुमचे कॅबिनेटां आशिल्ले 7 जाण मंत्री आज ह्या कॅबिनेटां आसात सो मातशे दोतोरान सांबाळून रावपाचें म्हणून हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट गेल्ल्या वर्सां बरोबर काम केल्ल्यान आनी स्पीकर आसतनाय हांव आमदार आसा दोतोर प्रमोद सावंत म्हाका तसो सारको वळखता ताणें म्हजें नेचरूय पळयलां म्हणजे अशें कांय न्ही म्हजी पद्दत काम करपाची ताणें पळयल्या आनी ताका लागून हातूंत कितें फरक पडटलो अशें म्हाका दिसना आनी हे सगळे बरे पयलीं बीजेपीक जॉयन जाल्ले त्या मनान हांव फ्रेश आसा अशें म्हणपाक हरकत ना विजय बेश्टेच फंड मारता म्हणटा तुमी प्रत्येकाक कितें आसा रिएक्शन दिवपाकच जाय कितें जाल्यार रिएक्शन दिवपाक जाय रिएक्शन दिता आसतना मागीर तूं कितेंय उलोवपाक शकता न्ही मडगांवां भितर जे सामके सांगतात की आमी बसतले निवडणुकीक म्हणून तुमी मंत्री जातकीर तांची मातशी स्वप्न जी आशिल्ली ती शॅटर जाली अशें दिसता तुमकां हांव निवडून कित्याचेर येता हांव मडगांवकाराचेर निवडून येता हांव आज जर उबो आसा मडगांवां हो मडगांवकारांच्या आशिर्वादाचेर आनी दामबाबाच्या मडगांव हें दामबाबाचें स्थळ जो पर्यंत दामबाबाचो तुका तुजेर विश्वास आसा जो पर्यंत दामबाबाक दिसता की हो प्रामाणीकपणान बारीक लोकां खातीर काम करता कित्याक कितें करना तो पर्यंत म्हाका दिसता दामबाब मनशा फाटल्यान उबो रावता ह्या स्थळान दामबाबाच्या स्थळांत खूब जाण येवन गेले आनी सगळ्यांक दामबाबान लिमाणें खंय दाखोवपाचें तें स्थळ दाखयल्लें आसा जो पर्यंत म्हाका मडगांवकाराचो विश्वास आसा तो पर्यंत कोण मडगांवां येता आनी रावता हाजेर हांव व्हडलो विचार करना हांव तांचेर रिएक्टूय जायना सालसिती खातीर वेगळी स्ट्रॅटजी आसतली आज कितें अजुनूय हाजेर हांव चर्चा जालना कित्याक पळय हांव पयलीं आशिल्लो आमदार सो एज एन आमदार आय हॅव नो से म्हणजे पार्टीचे आज म्हणटात तुमी आपल्या कडेन ऑथॉरिटी आसा तयारी आसा हो बदल घडोवपाची आज म्हाका देवाच्या दयेन एक संदी मेळ्ळ्या पक्षान फाल्यां सांगलें बाबा हें कर तें कर जाल्यार हांव म्हाका लिडरशिपीन म्हजेर जबाबदारी दिल्या केंद्रीय मंत्र्यांनी आनी लोकल मुख्यमंत्री आनी पक्षाच्या अध्यक्षांनी जी जबाबदारी दिल्या ताजेर थंय हांव कमी पडपाक तो शक्यता ना मनीस म्हणटा मरे पत्रकार म्हणजे फकाणां मारता देवाचो मनीस म्हणून तुमी जर एका वटेन म्हाका देवाचो मनीस म्हणटा सगळे जाण म्हणटा पॉलिटिशियन्सूय म्हणटा देवाचो मनीस म्हणून तुमी म्हाका एका वटेन देवाचो मनीस म्हणटा जाल्यार देवाचो मनशाक बिटरनस कसो आसपाक शकता